प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा लुकाचो 4वा विसवोर वोड 1 ते 11 पर्यंत. लूक चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो जेजू जॉर्दनांतान कोड सोल्लो. ताका ओरोड्यान व्हरून थंयसर 40 दीस पवित्र आत्मो ताका हांगा थंय भोंवडायतालो आनी देंवचार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कांयच खेलें ना आनी ते दीस जातूच ताका भूक लागली. देंवचारान ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराक उणो जावंक आज्ञा कोर. पूण जेजून ताका असो प्रतिपाल केलो. पवित्र पुस्तकांत अशें बरयल्लें आसा, हुंड्यानूच मनीस जियेना. मागीर देंवचारान ताका एका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घडये भितर संवसारांतली सगळीं राजा ताका दाखोवन म्हणलें, ह्या सगल्यांचेर पदवी आनी तांची मोहिमा हांव तुका दितलो, कित्याक म्हजे सुवादीन हें केल्लें आसा आनी म्हाका खोशी आसा ताका हांव तें दितां. म्हणटोच म्हज्या पांया तोंडा पडून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगलें तुजें जातलें. तेन्ना जेजून प्रतिपाल करून म्हणलें, पवित्र पुस्तकांत अशें बरयल्लें आसा, तुज्या सरस्परा देवाक तूं बसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा करतलोय. मागीर देंवचारान ताका जेरुजालेमाक व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार उबो करून ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगातान चोकला उडकी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकांत अशें बरयल्लें आसा, तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो आनी आनीक एके सुवातेर तुजो पांय फातराक आड्डोल ना जावंक ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजूची ताळणी कशी जाता. बाबणीनो ताळणी दिवपाक एकूच आनी तो जावन आसा सैतान. आनी बाबणीनो जेन्ना जेजूचो बाती जाता पवित्र आत्मो ताका ओराण्यांत व्हरता आनी थिंचोर सैतान ताची ताळणी करपाक ताका ओराण्यांत व्हरोन जेजू आतां कितें करता. समजा ताका पवित्र आत्म्यान ओराण्यांत व्हेला, ओराण्यांत तुका जेवण मेळना, खाण मेळना, पिवण मेळना, कांयच मेळना आनी 40 दीस जेजू उपास करता. आनी हे 40 दीस जेन्ना तो उपास करता बाबणीनो जेजू मागण्यांनी रावता, आपली चोत्राय आपल्या बापाचेर दवरता. बाबणीनो कितले फावटी आमी जेन्ना उपास करता आमी चिंतता केन्ना सांज जातली, केन्ना आमी जेवण करतले. पूण 40 दीस आनी 40 रात जेजून कांय खावंक ना, कांयच पिवंक ना, फकत मागण्यांनी आपली चोत्राय आपल्या सोगींच्या बापाचेर दवरली. आनी कितें घडटा बाबणीनो, 40 दीस जाल्या उपरांत सैतान जेजूक ताळणी दिवपाक येता आनी तो म्हणटा ताका, खरेपणी तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक उणें कर आनी तूं खा. खरेपणी तूं देवाचो पूत जाल्यार. बाबणीनो जेजून आयकल्लें की तो खरेपणी देवाचो पूत आसलो म्हणून. तो मनीस जावन ह्या संवसारांत येयल्लो. ताका पयलींच्यान कळोंक नासलें की तो सगळींच्या बापाचो पूत म्हणून. पूण आतां जेन्ना पवित्र आत्मो ताचे भितर येता तो आतां आपलो बातीस घेता. थंयचोर आवाज तो आयकता आपल्या सगळींच्या बाबा, हो जावन आसा म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताजेर आसा म्हजें दादोसपण. आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू ही उतरां आयकता तो जाणो की तो सगळींचो बापाचो पूत म्हणून, तो जाणो की तो देवाचो पूत म्हणून. आनी जेन्ना सैतान ताका ताळणी घालता, सैतान ताका ताळणी घालना की तूं आतां भुकेलो आसाय, तूं फातरांक उणें कर म्हणून. ती ताळणी आसचीच नासली. पूण जेन्ना सैतान ताका अशी ताळणी घालता, तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक तूं उणें कर. आनी जेजू ताका कितें म्हणटा,
पवित्र पुस्तकाचेर अशें बरयलेलें आसा, उंड्याच्यानूच मनीस जियेना, उंड्यानूच मनीस जियेना. आनी बाबड्या ताचे फुड्यान आनीक 2 ताळणी तो सैतान जेजूचेर घालता. एक ताका म्हणटा, ताका वयर वता आनी ताका म्हणटा उडकी मार, कित्याक आंच बोडवे तुका घोट धरतले. आनी जेजू म्हणटा सोरेस्पराची तूं परिक्षा केन्नाच घेवचो न्हय. तेजे फुडें तो ताका आख्खो संवसार दाखयता आनी म्हणटा तूं म्हाका नमस्कार कर, हांव तुका हो संवसार दिता. सैतान तुका संवसार दितलो, ताका नमस्कार करून तो फटयतलो. एक पाटी जेजून ताका नमस्कार केला, कोण जातलो देव? सैतान जातलो देव. जेजू देव, तो जो देव आसा तो सैतानाक केन्नाच नमस्कार करतलो आसलो ना भाव भयणीनो. पूण हो सैतान सजमता की शाणो म्हणून तो जेजूक म्हणटा म्हाका नमस्कार कर, हें जें आख्खो संवसार जो आसा हो म्हज्या ताब्यान आसा, हांव तुका दितलो, म्हाका फकत नमस्कार. जेजू म्हणटा तो म्हणटा फकत तूं तुज्या सोरेस्परा देवाचो तूं बसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा करतलोय. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज ज्या शुवर्तमान आमी वाचला तातूंत बरोवन जेजू 3 ताळणी येतात. आनी ह्या 3 ताळणी येतकूच जेजू कितें करता? तो आपलें तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा अशें बरयलां, अशें बरयलां. आनी अशें बरयलां म्हणून आतां तो ताळणी पयस करता. जेन्ना आमच्या मनान कसले विचार येतात, भाव भयणीनो, विचार येयले जाल्यार आमच्यान विचार दुसरे विचार घेवन ते विचार पयस करूंक जायना. ते विचार जे देवाच्या उतराचे आड येतात, ते विचार येत जाल्यार आमी आमचें तोंड उक्तें करूंक जाय आनी देवाचें उतर उलोवंक जाय. म्हणटच जेन्ना जेजून आमकां दाखयलां आयच्या शिवर्तमान की जेन्ना ताका ताळणी आयल्यो ताणें तोंड उक्तें करून म्हणलें अशें बरयलां पवित्र पुस्तकाचेर, आमी आयज जेन्ना आमकां ताळणी येतात आमी आमचें तोंड उक्तें करूंक जाय आनी म्हणूंक जाय अशें बरयलां. भाव भयणीनो, आमी केन्ना म्हणटले अशें बरयलां? जेन्ना हें उतर आमी शिकता, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता, हें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, हें उतर पवित्र आत्मा आमच्या मनान हाडटा आनी आमकां आतां ही ओगी घोटाय दिता ताळणी पयस करपाक. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून ना जाल्यार सैतान आमकां ताळणी हाडटलो, आमकां देवाचें उतर आसचें ना आनी सैतान आमकां काबार करून उडयतलो, आमकां त्रासान उडयतलो, आमकां खूब त्रास दिवन तो आमचो जीव पासून काडटलो. पूण ज्या दिसा आमी देवाचें उतर शिकता, उतराचेर नियाळ करता, ती उतरां सजमणीन आमी तें उतर पाळटा, आतां पवित्र आत्मा आमच्या आदाराक येता आनी तो आमकां ही ताळणी पयस करपाक आमकां आदार करता. भाव भयणीनो, आयजतान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. हें उतर आमच्या काळजान लिंपून, आमच्या काळजान घोट धरून पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नोरसोडणी करुया. आनी जेन्ना आमी आमच्या मनाची नोरसोडणी करता आनी तें उतर आमी दिसपट्या जिवितान पाळटा, ह्यो सगल्यो ताळणी पयस जातात आनी आतां आमी जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. तो हेंच जैतिवंत जिवीत जिवोवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.